एट आझाद मैदान. आज एक खाशेली आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी व्हेरी हॅप्पी डे, खुशाल दीस आमकां. कित्याक ह्या गोंयच्या इलेक्शनाक जेन्ना आमी फुडें पावल मारतात, आमी तुमचे मुखार आनी आमचे गोंयच्या पोरजेच्या लोकांच्या मुखार आमचे पयलें कॅन्डिडेट्स उमेदवारांचे लिस्ट आनी उमेदवार तुमचे मुखार आयज आमी दवरतात. आमी गोवा स्वराज पार्टी आनी आरजी आतां एक फामील, ही दोन न्ही. सो हे पडे आमी कॅन्डिडेट सोदून काडल्यात, फायनलायज केल्यात आनी तुमचे मुखार आमी घालतले आतां इन 2022 इलेक्शन्स. He is a consensus candidate of our organization. I congratulate all of them. And so announcement, I will ask Manoj Parab, कित्याक ताणें सगळें काम ताणें केलां इतकोय ही फामील आख्खे गोंयांत घडोवन हाडपाक. So instead of me doing, I will ask Manoj Parab to speak and he declare the candidates to the people of Goa. Thank you. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तितून आमच्या वांगडा आमचो GSRBचो प्रेसिडेंट मिस्टर इनासियो वाज आनी आमचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मयूर आर्सेकर हे दोगूय आयज उपस्थित आसा. हांव मागता आमच्या जनरल सेक्रेटरी बाब मयूर आर्सेकरा कडेन की तेणी तुमकां एड्रेस करचें. नमस्कार. जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आतां आमी आमचे कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर करतले. हांव एक सांगपाक सोदतां की हे कॅन्डिडेट्स जे आमी सिलेक्ट केल्ले आसात ते एक ड्यू डेमोक्रेटीक प्रोसेस हो आमी फॉलो करून आनी एक पर्टिक्युलर क्रायटेरिया सेट करून ह्या प्रोसेसांतल्यान आमी तांकां सिलेक्ट केल्ले आसात. आतां इतलेंच न्ही, एक फावटी कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाले, डिक्लेअर जाले, मागीर आमी तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवायड करतले आनी तांकां इलेक्शना खातीर कंप्लीट तयार करतले. ह्या भशेन आमचो एक सिस्टमॅटीक प्रोसेस आमी तयार केल्लो आसा, तो आमी येता त्या दिसांनी अंडरगो करतले. आतां हांव मनोज बाबा कडेन मागता तांच्यांनी फुडली प्रोसिडींग्स कवर करची म्हणून. कितलो टायम जालो, लोक सगळे रावल्ले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपले कॅन्डिडेट केन्ना डिक्लेअर करतले काय म्हणून. जसो पार्टी डिक्लेरेशनाक लोकांचो आमचेर प्रेशर आसलो, लोकांक उत्सुकता आसली, तशेंच आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट कोण, आमचो कॅन्डिडेट कोण हे लोकांक कळपाक जाय आसलें आनी लोक आमकां विचारताले. जशें मयूर बाबान सांगलें, आमी जे कॅन्डिडेट सिलेक्शन केला ते फूल आमची जी ग्रावंड टीम आसा, बूथ रेव्होल्युशनरीज आहा, तेंच्या कडेन कन्सल्टेशन करून, तेंच्या कडल्यान वोटींग करून, तेंचे व्ह्यूज घेवन आनी जे कॅन्डिडेट आसले तांकां एक रिपोर्टींग सिस्टम दिवन ते इवेल्युएट करून आमी आमची आयज फर्स्ट लिस्ट आसा कॅन्डिडेटांची ती आउट करता. गोंयांत आयज कितलेशे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते 2022 इलेक्शन कंटेस्ट करपाक सोदता आनी सगळे जाण क्लेम करता की ते गोंय साल्वार करतले, ते ह्या BJP पासून गोंयांक सेव करतले, गोंयकारांक सेव करतले म्हणून. आज एस्टॅब्लिश पार्टीज लायक काँग्रेस एंड BJP आनी आम आदमी पार्टी जी 2014च्यान आसा, जावं TMC जी न्यू येयला, MGP कितली वर्सां जाली गोंयांत हा, गोवा फॉरवर्ड जे लास्ट इलेक्शनाक आसले, NCP, हे खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी अजून मेरेन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करिना. रिजन इतलेच
की ते पॉलिटिकल पार्ट्यांक तेंचो विजन, तेंची आयडियोलॉजी आनी गोंयांक लागून ते कोणाक दितले विदाउट कॉम्प्रोमायज हें तांकां खबर ना. ते अजून मेरेन दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी वांगडा खंय तरी टायअप जाता काय, सीट शेअरिंग जाता काय, नाजाल्यार कितें कॉम्प्रोमायज जाता काय म्हणून पळयता. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावर्ड बाय GSRP एकूच जी पॉलिटिकल पार्टी आसा जी सगळ्याक आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तितून कॅन्डिडेट घालपाचें ठरयलां आमी. आनी त्या दृश्टीन त्या वाटेन आमचो फर्स्ट स्टेप आमी आयज घेतला. आमकां जाय लोकांक कळयलें की आमचो जो कॅन्डिडेट आसा, आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसा ते कॅन्डिडेट कशे आसा, तेंच्यांनी लोकां मेरेन ते ह्या कोवीड टायमाचेर नाजाल्यार पोगो कॅम्पेन करपाक ते पावला काय ना हे लोकांक जज करपाक मेळपाक जाय. ते लोकां वांगडा फॅमिलियर जावपाक जाय. तांकां लोकांच्या दारार वचपाची संवय पडपाक जाय. जी संवय पयलींच्या राजकारण्यांनी केला, पॉलिटिशियनांनी केला की लोकांक आपल्या दारार आफोवपाचें, ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचे जे कॅन्डिडेट आसा तांकां ऑलरेडी ट्रेन केल्ले आसा आनी तेंचे डिफरंट लेवलाचे ट्रेनिंग्स ह्या फुडें जातले. पॉलिसींचेर तेंचे ट्रेनिंग्स जातले, लोकांचे तेंच्यांनी इश्यूज कशे हँडल करपाचे ती तांकां ट्रेनिंग मेळटली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावर्ड बाय GSRP हेचो एक ॲप येतलो जो कॅन्डिडेटाक लागून आसतलो. तो कसो मॉनिटर करपाचो, तो कसो तेंच्यांनी ऑपरेट करपाचो, ही सगळी ट्रेनिंग तांकां मेळटली. जेन्ना आमी डिजिटल इंडिया म्हणटा तेन्ना आमचें जें काम आसा तें डिजिटल जावपाक जाय. लोकांचे जे कंप्लेंट्स आसा, लोकांचे जे इश्यूज आसा आनी लोकांची जी आमदारा वांगडा नाजाल्यार कॅन्डिडेटा वांगडा जी कनेक्टिविटी जावपाक जाय ती डिजिटल वेन कशी पावपाक जाय हेचेर ऑलरेडी आमचे बॅक हँडान काम चालू आसा. आनी ऑलमोस्ट म्हटल्यार नेक्स्ट वीक म्हटल्यार आमचो हेचो जो फॉर्म्युला आसा तो आवट जातलो, पब्लीक जातलो. जेन्ना आमी हे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता हांव सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता, सगळ्या वावरपी भुरग्यांक सांगपाक सोदता, सगळ्या क्रांतिकारी भुरग्यांक सांगपाक सोदता की जे कॅन्डिडेट आहा हे जस्ट अ फेस. ते तुमचे बॉस न्हू. तांकां तुमी भाई बाबा पात्रांव सर करून माथ्यार बसोवं नाका जशे दुसरे पॉलिटिकल पार्टीज करता. तो तुमचो एक वांगडी, तुमचो तो लिडर. ताका वांगडा घेवन तुमी वचपाक जाय, तेच्या वांगडा तुमी रावपाक जाय, तेच्या वांगडा मेळोन तुमी गोंय आनी गोंयकारांचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते अंडरस्टँड करून सॉल्व करपाक जाय. सो हेतून खंयसरूच लेवल्स येना की कॅन्डिडेट वयर आनी बाकीचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा आमी तांकां वॉलंटियर्स म्हणना, आमी तांकां कार्यकर्ता म्हणना. कित्याक ते सगळे जाण क्रांतिकारी आसा, रेव्होल्युशनरीज आसा. कित्याक ते विदाउट मनी, विदाउट पेमेंट ते गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून काम करीत आसा. सो हे जे कॅन्डिडेट आसतले ते कॅन्डिडेट लोकांच्या दारार येतले, लोकां फुड्यान येतले. आतां कितले टायम जालो ते लोकां वांगडा आसात ऑलरेडी, पूण एज अ कॅन्डिडेट ते आतां फर्स्ट टायम तुमच्या दारार येतले. तेन्ना तुमकां कितेंय क्वेश्चन आसा तेका लागून, कितेंय तुमकां डिस्कस करपाक जाय तांकां लागून, तेंचे नंबर्सूय आवट जातले. कितेंय तुमकां डिस्कस करपाक जाय, आमचो जो विजन डॉक्युमेंट मेकींग प्रोसेस आसतलो ते डॉक्युमेंटान तुमकां तुमचे इनपुट्स दिवपाक जाय जाल्यार त्या कॅन्डिडेटाच्या टचान तुमी येवपाक शकता. आनी हो प्रोसेस खूब इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक एवरी टायम जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी ते केन्ना लोकां कडेन वचना लोकांक कितें जाय काय म्हणून विचारपाक. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ते लोकां फुड्यान वयतले, आमचो विजन डॉक्युमेंट रेडी करतले आनी तो ड्राफ्ट रेडी करून कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचो लोकां फुड्यान मांडटले. भितर वॉर्ड लेवला पासून, विलेज लेवला पासून कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर
इनपुट्स येतले आनी आमकां तुमच्या कडेन इनपुट्स जाय, सजेशन्स जाय. सो आतां आमची जी फर्स्ट लिस्ट आसा कॅन्डिडेटांची ती आमी आउट करता. अशे सिरीज ऑफ लिस्ट आउट जातले. एवरी वीक एक लिस्ट आउट जातली, सो दॅट जाता तितले बेगीन आमचे कॅन्डिडेट लोकां फुड्यान पावपाक जाय, पावतले. आनी लोकां कडेन मागता की त्या कॅन्डिडेटांक तुमी स्ट्रॉंग करपाक जाय. इतलीं वर्सां स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून आमी जेंकां निवडून हाडले, जे एक्सपिरियन्स म्हणून तांकां आमी निवडून हाडटा, तेंच्यांनी गोंयच्या जनतेची आनी ह्या मायभूंयची कशी वाट लायल्या लोकांक खबर आसा. सो तो एक्सपिरियन्स तुमकां मॅटर करता. कांय नवे भुरगे, जे क्रांतिकारी भुरगे आपल्या मनशांक लागून, आमच्या गोंयकारांक लागून, ह्या मातयेक लागून जे वावरला, जे डेडिकेटेड आसा, पॅशनेट आसा, हॉनस्ट आसा, ट्रुथफूल आसा, ह्या भुरग्यांक चूज करपाचें, ह्या भुरग्यांक स्ट्रॉंग करपाचें, ह्या लोकांनी डिसायड करपाक जाय. नवो भुरगो दवरलो म्हणून तो वीक जायना. नवो भुरगो दवरलो म्हटल्यार तो शेणटलो अशें नासता. खूब टायम जालो आमी हिस्ट्री वाचले, खूब टायम जालो आमी हिस्ट्री पयले. हे फावट रेव्होल्युशनरी गोन्स पावर्ड बाय GSRP हिस्ट्री घडोवपाक येयला, एक इतिहास घडोवपाक येयला. आफ्टर एवरी सर्टन टायम पयलींची हिस्ट्री आसा ती फाटी उरता, न्यू हिस्ट्री क्रिएट जाता. गोंय जें आमचें आसा तें आयज भायल्या पॉलिटिकल पार्ट्यांच्या हातीन वचोन आमचे जे रायट्स आसा, आमचे जे हक्क आसा, ते आयज सगळे काडून भायल्या लोकांच्या हातीन गेल्ले आसा, भायल्या पॉलिटिकल पार्ट्यांच्या हातीन गेल्ले आसा. आनी सगळो जो कमांड आसा तो दिल्लीच्यान ऑपरेट जाता. तो कमांड आमकां गोंयांत दवरपाक जाय. हो जो कमांड आसा, गोंयचो कमांड आसा, गोंयच्या सिस्टमाचो जो कमांड आसा, हो कमांड गोंयकारांच्या हातीन उरपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारान ठरोवपाक जाय की आमकां पॉलिसीज कितें जाय, आमच्या गोंयान आमकां कितें जाय. आनी तेकाच लागून हे जे कॅन्डिडेट आमी आयज आउट करतले, ते कॅन्डिडेट तेका लागून वावरतले, तांकां आमी ट्रेनिंग दितले आनी ते आपल्या कामांक जस्टीस दितले, ही आमकां गॅरंटी आसा. सो आतां आमी आमची जी फर्स्ट लिस्ट आसा ती आउट करया. सो हांव इनासियो बाबा कडेन मागता की पयलीं जी 4 नांवां आसा ती 4 नांवां इनासियो बाबान डिक्लेअर करची. जय बरें कर मनोज बाब. I take this privilege to declare our candidates. Now, I will declare only one, and I request the rest all to be declared by Manoj. आमचो पयलो सांत आंद्रेचो कॅन्डिडेट वीरेश बोरकार, who is the president of RG. He is our first candidate. आणि तेजेर चड उलोवपाचें म्हाका तर गरजूच ना. ही इज द कट्टर सारको म्हणटा तो गोंयाक लागून झगडटा. सो ही शूड बी गोईंग टू द असेंब्ली इन 2022. आणि उरल्यात ते सगळे आय रिक्वेस्ट मनोज टू डिक्लेअर. थँक्यू सर. आमचो दुसरो जो कॅन्डिडेट आसा हो प्रियोळ मतदारसंघातलो आसा, प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेजें नांव जावन आसा विश्वेश नायक.
आमी सगळ्यांक हांगा हाडटले, जशें आमची सगळीं नांवां डिक्लेअर जाल्या उपरांत सगळे एका फ्रेमीन येतले. आमचो थर्ड कॅन्डिडेट मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर श्री कृष्णा परब. आमचो फोर्थ कॅन्डिडेट आसा कुर्चोरेम कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर आदित्य राव देसाय. आमच्या फिफ्थ कॅन्डिडेट फ्रॉम मानरेम कॉन्स्टिट्युएन्सी सुनयना गावडे. आमचो सिक्स्थ कॅन्डिडेट फ्रॉम कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर रूबर्ट पेरेरा. मिस्टर रूबर्ट पेरेरा. मागीर आमचो सेवेंथ कॅन्डिडेट फ्रॉम नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर एरविन डिकोस्टा. डिकोस्टा मिस्टर एरविन डिकोस्टा. अरविंद ARVIN अरविंद. मागीर आमचो एट कॅन्डिडेट फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर मार्सेलिनो फ्रांसिस्को गोन्साल्वीस. आमचो नाइन्थ कॅन्डिडेट फ्रॉम कुकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर विल्सन पीटर कार्दोजो. हांव मागता मिस्टर विल्सन पीटर कार्दोजो फ्रॉम कुकोली कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो हे आमचे फर्स्ट लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट एज आउट जाल्ले आसा. तेंचो प्रोफायल आमी फेसबुकाच्या थ्रू तुमच्या कडेन आउट करतले. तेंचे व्हिडियोज आउट जातले. तेंचे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून कितें विजन आसा, गोंयांक लागून कितें विजन आसा आनी तांकां कितें दिसता, तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जावपाक जाय, लोकां कडेन ते कशें पावतले, तेंचो जो रोड प्लॅन आसा, रोड मॅप आसा, तो मॅप लोकां मेरेन आमी इन कमींग डेज फुड्यान दवरतले. हांव मागता सगळ्या कॅन्डिडेटा कडेन की तेंच्यांनी हांगा फाटल्यान येवन रावचें एका फ्रेमीन, सो दॅट मिडियाक कवर करून सगळ्यांक प्लीज. या मातशें ते कोण ते येस मातशें क्रॉस रावा मातशें लागीं खंय येस yeah. 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 हय आमचे जे कॅन्डिडेट आसा तेंचो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो आमी चॅक केल्लो आसा. सो विदाउट एनी क्रिमिनल बॅकग्रावंड, विदाउट एनी करप्शन चार्जीस, विथ गूड कॅरेक्टर,
अशे आमी भुरगे चूज केल्ले आसा आनी हे भुरगे ह्या क्रायटेरियान चूज केल्ले आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट जी क्रायटेरिया आमी दवरल्या ती म्हटल्यार गोंयांक लागून मोग, गोंयच्या लोकांक लागून काम करपाची तेंची वील पावर आनी लोकांच्या दारार वचपाची, लोकांचे इश्यू अंडरस्टँड करपाचे, ते इश्यू सॉल्व करपाची ताकद. आनी कितलेय ऑफर येयले, कितलेय करोडांची बॅगां फुड्यान दवरली जाल्यार सोल्ड आवट जावचें ना. आरजी वांगडा रावतले, ह्या गोंयांक लागून काम करीत रावतले, हॉनस्ट रावतले, डेडिकेटेड आसतले, जे पॅशन तेंचे अजून मेरेन आसा तेच पॅशन ते कॅरी फॉरवर्ड करतले. हे सगळे क्रायटेरिया पळोवन आमी तुमकां कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. सो हे जे फर्स्ट लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट आसा पळय हे भुरगे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता देड ते 2 वर्स जाले. बिरेश आनी विश्वेश खूब टायम जालो, कृष्णा आनी सुनयना ती ऑलमोस्ट 2-2.5 वर्सां जाली. आनी बाकीचे जे आमचे आसा, आमचो फ्रांसीस बाब आसा, मागीर आमचो विल्सन बाब आसा, रुबर्ट आसा, हे ऑलमोस्ट 1-1.5 वर्स जाले ते कंटिन्युअस काम करीत आसा ग्रावंडाचेर. ऑलमोस्ट ह्या भुरग्यांनी डोर टू डोर कॅम्पेन जी पोगो कॅम्पेन आमची चलताली ऑलमोस्ट 70 to 80% आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कंप्लीट केल्ली आसा. लोकांच्या वाड्यार गेल्ले आसा, बारीक बारीक वॉर्ड मिटिंग्स घेतलेले आसा, लोकांचे इश्यूज अंडरस्टँड केल्ले आसा आनी जे आमी मॅनिफेस्टो मेकिंग म्हणटा ते मॅनिफेस्टो मेकिंगेचेर तेंच्यांनी ऑलरेडी काम चालू केल्लें आसा. सो हे भुरगे ट्रायड एंड टेस्टेड भुरगे आसा, ज्या भुरग्यांक आमी ट्राय केला दुसऱ्यांक कोणाक धाडून तेंच्या कडेन ते सोल्ड आवट जाता काय ना. ह्या भुरग्यांक सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे मनीस अप्रोच जाल्ले आसा. सो सगळे ट्रायल एरर जे आसा सगळे एग्जाम्स दिवन रिपोर्टिंग सिस्टम फॉलो करून सगळे इव्हॅल्युएशन जावन सगळ्या भुरग्यां कडेन डिस्कशन जावन मोस्ट इम्पॉर्टंट हे जे आमचे भुरगे काम करतात, क्रांतिकारी भुरगे वाड्या वाड्याचेर गांवां घरा भोंवन लोकांचे इश्यूज घेवन लोकां कडेन पावोवन काम करतात, त्या भुरग्यांचे सगळ्यांचे सजेशन्स घेवन वोटींग घेवन हे भुरगे सिलेक्ट जाला आनी ते आयज डिक्लेरेशन जाला तेंचे. येस, गोवा स्वराज पार्टी आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे एकूच आसा. हेतून आतां 2 भाशेचे कांय हे ना. सो जे भुरगे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आसा सो दे वील कंटेस्ट अंडर द नेम ऑफ गोवा स्वराज पार्टी. नांव जरी पॉलिटिकल पार्टीचे चेंज जालें, नांव जरी दुसरें आसलें, पूण तो पॅशन, ते डेडिकेशन, ते कमिटमेंट, ती हॉनेस्टी आनी तेंचो जो कॅरेक्टर आसा आनी तेंचो जो बिहेवियर आसा तो सिमिलर उरतलो. आनी आयज कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले म्हणून ते भुरगे बॉस कशे वावरचे ना, ते भुरगे आयच्यान लिडर्स आसतले आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी भुरग्यांक वांगडा घेवन ते लीड करतले. एक आमी जर पयलींच्यान जर पळोवपाक गेले, गोंयची हिस्ट्री जर पळोवपाक गेले आमी, जाल्यार जे कॅन्डिडेट लोकांनी केन्ना चिंतूंक नासले पडटले म्हणून आनी केन्ना चिंतूंक नासले जिखोन येतले म्हणून, ते कॅन्डिडेट पडलेले आसा, दुसरे कॅन्डिडेट जिखोन येयल्ले आसा. आनी आमकां आमच्या कामाचेर, आमच्या पॉलिसींचेर, आमच्या ऑर्गनायझेशनाचेर, आमच्या टीम बिल्डिंगेचेर आनी आमच्या ह्या पोगो फॅमिलीचेर आमकां फूल विश्वास आसा, गॅरंटी आसा की लोक जेंच्यांनी सगळीं राजकारणां पळयले, तो जाणटे जावं ना जाल्यार भुरगे जावं, ज्या भुरग्यांनी राजकारण पळोवंक ना, नाजाल्यार ते जाणटे जेंच्यांनी भरपूर राजकारणी आनी राजकारण पळयलें, ते सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आतुरतेन रावला, ह्या फावटी बदल घडोवपाक रावला. आनी फर्स्ट टायम तांकां एक ऑप्शन मेळटा, जे ऑप्शन विदाउट एनी कॉम्प्रोमायज, विदाउट एनी टायअप्स, विदाउट एनी सेटिंग्स आपले कॅन्डिडेट घालता आनी फूल फॉर्म एक सरकार घडोवपाक त्या डायरेक्शनान काम करता. म्हाका दिसना खंयची दुसरी पॉलिटिकल पार्टी, गोंयची पॉलिटिकल पार्टी इतली सिटां घेवन वयता, गोंयांक लागून विजन घेवन वयता आनी गोंयकारांक गोंयकार कोण तो डिफायन करता, जे आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्ले आसा. आनी स्पेशली आयज हे जे भुरगे आयज फाटल्यान उबे आसा आमचे कॅन्डिडेट, तेंच्यांनी आनी तेंच्या टिमीनी भरपूर मेहनत घेवन
आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे इलिगल वोटिंग कार्ड्स आसा मायग्रंट्सांची ती कॅन्सलेशनाक घालून कॅन्सल सुद्दां केला आनी हो प्रोसेस पासून चालू आसा. सो हे भुरगे वोट बँक करपाक ना, हे भुरगे इलिगॅलिटीज गोंयांत वाडोवपाक ना, हे भुरगे एक बदल घडोवपाक आसा, एक हिस्ट्री करपाक आसा आनी जे इलिगॅलिटीज गोंयांत चलता ते खंय तरी बंद करून गोंय परते रिबिल्ड करपाच्या वाटेन ते काम करता. Yes. Make statement don't force us to come on board. So एक झालं आणि secondary Malcolm statement Yeah. So what is it? पहिले म्हटल्यार कन्नड महासंघाचे जे तेंच्यांनी सांगले की गोंयांत कन्नड भवन जावपाक जाय आनी तेचो तो डिमांड करता, हेजेर आमी डायरेक्ट ऑब्जेक्शन हाडटा. कित्याक आमचें गोंय हें खूब ल्हान आसा, हांगाली जी आयडेंटिटी आसा, हांगाली जी कल्चर आसा ते खूब युनीक आसा आनी ते प्रोटेक्ट करपाक लागून आमकां आमचें कल्चर, आमची आयडेंटिटी आमी प्रमोट करपाक जाय. आमी जर आयज हांगा कन्नड भवन हाडटले, फाल्यां बिहारी येतले बिहारी भवन बांदतले, फाल्यां आसाम येतले आसामीचे वाडटले, फाल्यां महाराष्ट्रा येतले महाराष्ट्रा भवन मागतले. सो अशेंच जर काडून तांकां आमी भवनां करीत रावले जाल्यार आमची आयडेंटिटी खंय उरतली. आनी आयज जे ते आमकां थ्रेटन करता की आमी आझाद मैदानाचेर येतले आनी कितें येतले, एवरी टायम जेन्ना इलेक्शन आसता, लास्ट टायम तुमी पळयला जेन्ना कर्नाटकाचें इलेक्शन आसलें तेन्ना पर्रीकारान काडली आनी म्हादय बीजेपी गव्हर्मेंटाक विकली जस्ट बिकॉज थंय बीजेपी जिखपाक जाय म्हणून. आतां सिमिलर वे हे गीव एंड टेक चल्ला सद्या. सेंट्रलाच्या ऑर्डरा वयल्यान कर्नाटका सरकार गोंयांत कन्नडिगा जी वोटींग आसा, कर्नाटका जी वोटींग आसा ती बीजेपीक पडपाक जाय म्हणून ते कन्नड भवन तेंच्यांनी प्रॉमीस केला. सो ही जी वोट बँक पॉलिटिक्स आसा ती वोट बँक पॉलिटिक्स खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमी तेच्या विरोधांत सदांच आसतले. आमी आमचें गोंय डायल्यूट जावपाक दिवचें ना. प्रत्येक स्टेट, एवरी स्टेट जशी आपली आयडेंटिटी राखता, आपल्या लोकांक राखता, आपल्या नेटीव लोकांक राखता, तशेंच गोंयांत आमी आमच्या गोंयकारांक राखतले, आमची आयडेंटिटी राखतले आनी आमची स्टेट राखतले. दुसरो जो तुजो क्वेश्चन जो आयज एक RTI चड व्हायरल जाता की आमी रिप्लाय फायल करूंक ना म्हणून, आमी इतलें सांगपाक सोदता की 25 मे दिसता ते 27 मे तेन्ना जी कंप्लेन आमचेर येयल्ली, ऑब्जेक्शन येयल्लें तेचें लेटर ऑलरेडी आमी इसीक धाडलेलें आसा. फॉर वॉट रिजन तेंच्यांनी RTI दिल्या आमकां खबर ना. कित्याक इलेक्शन कमिशन सद्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी फायल आसा ती घेवन ब्लंडर्स करीत आहा. ऑक्टोबरान पासून आमकां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑब्जेक्शन्स आमच्या नांवार धाडले आनी आमकां रिप्लाय कर म्हटलें. सो हो ब्लंडर तेंचेर वर्कलोड आसा म्हणून जाता काय इंटेन्शनल जाता हो तांकां खबर आसा. पूण आमी लोकांक सांगपाक सोदता की आमी इतले पिशे न्हू की आमचे कडेन कोण ऑब्जेक्शन काडटा आनी आमी तेजेर रिप्लाय करिना. आमचो फर्स्ट चॉयस सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसलो, पूण तो कांय कारणांक लागून इलेक्शन कमिशनाक थंय डिले जायत आसा आनी आमकां एक वे जाय आसलो जो आमकां इनासियो बाब तेंच्यांनी आमकां दिलो, दाखयलो की तुमी ह्या मार्गान फुडें वचा, इलेक्शन लागीं पावला. सो लोक जे आयज कन्फ्युजनान आसा नाजाल्यार लोक जे थोडे चिंततात की आमी ऑब्जेक्शन आहा येयल्ले ताका रिप्लाय करूंक ना जाल्यार दीस इज फॉल्स न्यूज. ते इलेक्शन कमिशनान ती RTI कित्याक दिला आमकां खबर ना, पूण आमी रिप्लाय केला. एवरी सिंगल लेटर जे तेंच्यांनी धाडला ताका आमी रिप्लाय केला. आमचे लेटर तेंच्या कडेन पावला. फक्त आमी तुमकां इनवर्ड कॉपी दाखोवपाक शकना कित्याक ते लेटर वाया स्पीड पोस्ट आमी तांकां धाडलेले. कित्याक तेन्ना आमकां इनवर्ड कॉपी येवंक ना, पूण स्पीड पोस्टाचें जे कितें आहा जे रिसिप्ट आसा ते आमी तुमकां आउट करून दाखोवपाक शकता. CM सगळे कॅन्डिडेट जाल्या उपरांत आमचो CM कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातलो. कित्याक तेन्नाय मागीर परते आमी भुरग्यां भितर बसतले, सगळे कॅन्डिडेट बसतले आनी वी वील डिसायड, वी वील टेक अ डिसिजन, वी वील टेक अ कॉल आनी तेन्ना आमचो CM कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातलो. इलेक्शना पयलींच जातलो कित्याक आमी जर वयता जाल्यार आमी क्लियर विजन घेवन वचपाक जाय, क्लियर मायंड घेवन वचपाक जाय. आनी एक तुमकां सांगता, आमचो जो CM कॅन्डिडेट आसतलो तो कॅन्डिडेट खंयचो समाज पण आसचो ना. तो भंडारी समाजाचो, तो मराठा समाजाचो, तो कॅथलीक कम्युनिटीचो, तो ST कम्युनिटी असो कम्युनिटीचो नासतलो. तो कॅन्डिडेट भुरगे मेळोन सगळे
विलेज रेव्होल्युशनरीज जे आसा, आमचे बूथ रेव्होल्युशनरीज आसा, आमचे जे कॅन्डिडेट आसा, कोऑर्डिनेटर्स आहा, तांकां मेळोन तांकां वांगडा घेवन आमचो सीएम कॅन्डिडेट आमी डिसायड करतले आनी तुमच्या फुड्यान दवरतले. सो देर वोंट बी एनी कास्ट ऑर रिलीजन which will decide our candidate, CM candidate or our deputy CM. ते या आतां हांव आसतलो काय ना हे कित्याक अजून मेरेन आमचे फूल कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावंक ना. सो त्या कॅन्डिडेटांचे फाल्यां आमी जसो आमचो डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा तशेंच आतां आमी कॅन्डिडेटांचे नांवां कशें आमी आउट करताले, भुरग्यांक चॉयस दिताले की तुमी नांवां दिवची, तुमी वोटींग करचें. तशेंच सीएम कॅन्डिडेटाकूय लागून सगळे कॅन्डिडेट आसतले, विलेज कॉर्डिनेटर्स आसतले, आमचे बूथ रेव्होल्युशनरीज आसतले, वोटींग आमी करतले आनी वोटींग जाल्या उपरांत जेचें नांव येतलें, जेंकां भुरग्यांक जाय, मेजॉरिटी आसतले, तें नांव आमी डिक्लेअर करतले. Why your name is not in the list first? Because two after या म्हाजें नांव लिस्टान ना. तेजें रिजन एक आसा की अजून मेरेन जें काम हांवें करपाक जाय, जें काम हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पावपाक जाय आनी करपाक जाय, लोकां मेरेन पावपाक जाय, तें म्हाज्या कडल्यान जाल्लेलें ना. म्हाकाय हांव एवरी टायम हांव गोंयभर भोंवता, दुसऱ्या दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता. सो आतां जो आमचो जो हें जातलें, आमचो नेक्स्ट कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन जातलें, सो तेच्या पयलीं म्हाजें जें हें आसा काम आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन तें हांव चालू करतलो, लोकांचो फिडबॅक घेतलो, लोकां कडल्यान इनपूट घेतलो आनी तें जाल्या उपरांत हांव चिंततलो की हांव खंय रावपाक जाय. कित्याक म्हाका भरपूर कडल्यान आतां जे वेकंट आसा प्लेसीस त्या जाग्या वयल्यान म्हाका ते राव म्हणून हें येत आसा, भुरग्यांचो म्हाका फोर्स जाता, भुरगे सांगता म्हाका राव म्हणून, लोकां कडल्यानूय येता. पूण म्हाकाय जज करपाक जाय, म्हाकाय पळोवपाक जाय, आमचे सर्वे जातले की खंयसर आमी रावतले, खंयसर आमी काम करतले आनी खंय हांव रावतलो ते. Are you not confident in the particular constituency that you can do? या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावपाक हांव अजून मेरेन कॉन्फिडंट ना अशें ना. हांव खंयसरूय गेलो जाल्यार हांव कॉन्फिडंट आसतलो, पूण हांव ते कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितलो टायम दिवपाक शकता, ते लोकां कडेन कितलो जस्टीस करपाक शकता, ते लोक म्हाका एक्सेप्ट करता काय ना, ते लोकांक हांव जाय काय ना हे पयलीं म्हाका पळोवपाक जाय. विदावट ते पळोवच्या नासतना हांव जर डायरेक्ट म्हाका जाय थंय दवरलो, हांवें म्हाज्या सायडीनसून जर ते डायरेक्ट डिक्लेअर केले जाल्यार म्हाका दिसना ते बरें जातलें म्हणून. कित्याक फायनली आमकां ईच एंड एवरी सीट जिखपाक जाय. सो म्हाकाय म्हाजें सीट आसा तें शेणोवपाचें ना, म्हाका ओवर कॉन्फिडन्स जावपाचो ना की हांव पार्टीचो फावंडर नाजाल्यार हांव मेन मेंबर जालो म्हणून हांव खंयसरूय गेलो जिखतलो. सो ओवर कॉन्फिडन्स म्हाका दवरपाचो ना, म्हाका लोकां मेरेन पावपाक जाय, टीम बिल्ड करपाक जाय. ऑलरेडी 2-3 जाग्यांचेर आमचें काम चालू जालां त्या डायरेक्शनान. सो आमी रोखडेच डिसायड करतले आनी डिक्लेअर करतले की हांव खंय रावतलो तो. येस, सो तेच सांगता कित्याक की आमचे आतां ह्या 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम चालू आसा, सर्वेज चालू आसा, लोकां टीम बिल्डींग चालू आसा. सो ह्या फुडल्या विकांच्यान म्हाजें त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काम जातलें, लोकां कडेन वयतलो, वॉर्ड मिटिंग्स घेतलो, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा तो पळयतलो आनी जर लोकांक जाय, भुरग्यांक जाय जाल्यार हांव त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव म्हाजें नांव डिक्लेअर करून मागीर हांगा आमी आउट करतले. आमचे मॅक्झिमम जे कॅन्डिडेट आसा ते 15 डिसेंबराच्या पयलीं मॅक्झिमम कॅन्डिडेट्स आसा ते डिक्लेअर जातले. सो बाय 2nd नाजाल्यार 3rd लिस्टान म्हाजें नांव आसतलें आनी म्हाकाय काम करपाक जाय, म्हाकाय टायम दिवपाक जाय म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. कित्याक एवरी टायम गोंयभर भोंवलो म्हणून लोक म्हाका वोट करचे ना, लोक म्हाका निवडून हाडचे ना. सो ते एकदां हे सगळें सेटींग जालें, एकदां हे सेटअप जालो, भुरगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले की म्हाका त्या डायरेक्शनान काम करपाक म्हाकाय टायम मेळटलो. इतली वर्सां you are the first person who started with this revolutionary goal. इतली वर्सां काम करता आसतना are you not sure of which constituency you want to be or contest? या कशें आसा पळय, म्हाजो जो फोकस आसलो तो हांवें केन्नाच एका सिंगल कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर दवरूं ना की हांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयतलो आनी हांव रावतलो म्हणून. एवरी टायम हांव सदांच दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे जे गोंयचे टिम्स आसा ते बिल्डिंगेक म्हाजो टायम हांवें डिवोट केल्लो, हांवें त्या डायरेक्शनान काम केल्लें. केन्नाच हांव खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावतलो, हांव खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयतलो आनी थंय हांव फोकस करतलो, थंय हांव टायम दितलो, हें केन्ना हांवें करूंक ना. सो तेकाय लागून म्हाकाय थोडो टायम जाय. ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट जाल्लें आसा, फक्त म्हाका ते थंय वचून फायनलायज करून आउट करपाक जाय. दिल्लीन एक गोवा सदन आसा. या मेंटेनन्स चार्ज अप्रॉक्सिमेटली 4 करोड आसा. या मुंबय पनवेलान गोवा सदनान एक गोवा सदनासाठी जमीन आणि लँड घेतला. अप्रॉक्सिमेटली प्राइस इज 8 or 7 crores. सेम इन बेंगलोर फॉर गोवा सदन. सगळं बंद करपाक जाय. ना पळय, गोवा सदन आतां दुसरे जे स्टेट्स आसा, हांव कितें म्हणटा की दुसरे जे स्टेट्स आसा पळय तेंचे जागो जो आसा पळय तो वास्ट आसा, ह्यूज आसा. आतां बॉम्बे जर तूं धर, इट्स अ मेट्रो सिटी, तूं दिल्ली वच, इट्स अ मेट्रो सिटी, इट्स अ कॅपिटल सिटी.
थंय फाल्यां तूं सगळे इंडियेचे हाडून दवरले म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, कित्याक सगळे देशाचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नाजाल्यार खंयचे जे आमचे हे आसता MP आसता ते थंय रिप्रेझेंटेशन घेवन दिल्ली आसता आनी थंय लोक वयतात येतात. गोंयांत आमचो इतलें माणकुलें गोंय, इतलो लँड कन्स्ट्रेन आसा, गोंयकारांक आयज हांगा रावपाक जागो ना, गोंयकारांक जर कितें करतलो जाल्यार 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाक मेळना. ती परिस्थिती आसतना हांगा तुमी जर सदनां उबी करपाक लागले. ऑलरेडी आमचे कल्चरल जिनोसायड सद्या गोंयांत जाला. आमची चवथ जावं, आमचो क्रिसमस जावं, नाजाल्यार आमची दिवाळी जावं, सगळे सण जे आमी गोंयकारांच्या तरेन आमी जे सेलिब्रेट करताले ते हायजॅक जायत आसा. ते खंय तरी बंद जावपाक जाय, कित्याक गोंय इज अ ट्युरिजम डेस्टिनेशन. हांगा जे लोक येतात ते गोंयचो कल्चर, गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंय पळोवपाक येता, गोंयच्या लोकांक पळोवपाक येता, गोंयच्या लोकां वांगडा मेळोन मिसळोन गोंय एन्जॉय करून वचपाक येता. पूण ते आयज खंय तरी काबार जायत गेला बिकॉज ऑफ वोट बँक पॉलिटिक्स. सो एवरी टायम जर आयज हांगा कन्नड भवन येयले, दुसरी स्टेट येतली ते मागतले आनी आमी जर गोंयांत तांकां काडून जो गव्हर्मेंटाचो जागो आसा ना दुसरो जागो आसा जर काडून दीत रावले, फाल्यां जे मायग्रंट इन्फ्लक्स अनकंट्रोल गोंयांत आसा तो अनकंट्रोल मायग्रंट इन्फ्लक्स परतो वाडटलो आनी गोंयकार जेंचे आयज लायव्हलीहूड, जेंचे आयज एक्झिस्टन्स काबार जाला टोटल, ते खंयच उरपाचें ना. ते जे वयर सरपाक जाय ते केन्नाच वयर सरपाक पावचें ना. I will say one thing on this. You see the timing of announcement of this Kannada Bhavan in Goa. Yani कांयच न्ही. This is a election gimmick. Just like Bhumiputra bill, 5 वर्सां हाडूंक ना, they brought just at the fag end of the term. It is like this to influence the migrant voters. Nothing else. So don't worry. It will never come also. मनोज, तुझ्या जी लिस्ट डिक्लेअर केला एकूच आमचं सोडून तुमच्या टोटल जितली बायलां आसतली कॅन्डिडेट या आतां तेच सांगता कितें की जे कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन आसतना सिलेक्शन जो प्रोसेस आसतलो तो डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा. सो हांव तुका प्रॉमीस करपाक शकना की इतलीच आसतली म्हणून, कित्याक जे फायनल डिसिजन आसतले ते जी टीम आसतली, ग्रावंड टीम जी आसतली ते घेतले. कित्याक फाल्यां आमी काडून तेंचेर खंयचोय कॅन्डिडेट हे चेडूं जाले म्हणून ताका आमी दवरपाक शकना. त्याच्या कॅपेबिलिटीचेर, त्याच्या कॅपेसिटीचेर, त्याच्या टीम बिल्डींग कॅपेसिटीचेर आनी टीम जर तेचेर विश्वास दवरता जाल्यार भितर मॅक्झिमम चेडवां सुद्दां आसपाक शकता. सो आमी चेडवां, दादले, मेल, फिमेल, जाती पाती हे ना दवरता. आमचे जे क्रायटेरिया आसा थंय दवरलेले आसा. पूण आमच्या कडल्यान ईच अँड एवरी इंडिविज्युअलाक, ईच अँड एवरी जो क्रांतिकारी आसा ताका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी आमी दिल्ली आनी इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी आमी दितले. सो तेंचे जे सिलेक्शन जातले दॅट वील बी प्युअरली बेस्ड ऑन डेमोक्रेटीक voting process that will be done by our booth level revolutionaries. या आणि एक क्लॅरिफिकेशन विरेशाक मागपाक, आत्तां आमकां ECची हियरिंग आसली, आत्तां जे फोन येताले तांकां मदीं येयल्ले पळय ते इलेक्शन कमिशनाच्यान आमकां आयज हियरिंग आसली, 11 टायमींग आसलो. सो तांकां फोन येयल्लो. हांव विरेशा कडेन मागता की तेंच्यांनी फोनार आतां कितें डिस्कशन जालां आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे हेका लागून ते मातशें तेणी एक्सप्लेन करचें. सो आत्तां म्हाका कॉल येयल्लो जो हियरिंगाचो आसलो तो मेन म्हटल्यार जे ऑब्जेक्शन रेज केल्ली डॉक्युमेंटेशन पयलू तेन्ना सगळे आमचे जे आमी डॉक्युमेंटेशन केलां ऑफिसर हे सगळे दिताले. आफ्टर दॅट जी ऑब्जेक्शन रेज केल्ली, एक मेलकम फेरेरा तो एक ऑब्जेक्शन आसलो तो आमचेर रेज केल्लो आनी तेजे आमी रिप्लाय दिल्ले. हे खूब पयलू आमी रिप्लाय दिल्ले आनी तेंच्यांनी रोखडेच RTI फायल केल्ली खंय. सो RTI पयलू फायल केल्ली, आतां न्हू ती RTI, ताका लागून ती डेट आसा ती ब्लर करून दवरल्या तेंच्यान. सो आतां म्हाका इलेक्शन कमिशनान सांगलें, कित्याक हांवें तेंका विचारलें की जे ऑब्जेक्शन फायल लास्ट टायम आमकां ते ऑब्जेक्शनाचे कांय लेटर येवंक ना. सो तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की ते ऑब्जेक्शन क्लियर जाला म्हणून. तितून कांय डावट्स उरलेले ना की ऑब्जेक्शन उरला जाल्यार आमी रिप्लाय करूंक ना. आतां जे फेक प्रोपेगेंडा चालू आसा हो टोटली फेक आसा. कित्याक आतांच म्हाका जो कॉल येयला तुमच्या फुडल्यानूच कॉल हांवें तो रिसीव केलो, कित्याक लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉल आसलो. दुसरें म्हणजे आनीक ऑब्जेक्शन जे येयल्ले, जे आमचो पिरियड ऑफ टायम 1 म्हयन्याचो जो पिरियड ऑफ टायम आसता तितून ऑब्जेक्शन घालचे पडटा. ते पयले ऑब्जेक्शन ते मेलकम पेरेराचे आसले ते जाले. मागीर सडनली आमकां आनीक ऑब्जेक्शन येयल्ले ते 27 तारखेक येयल्ले ऑक्टोबराचे. आनी आमी शॉक जाल्ले की सडनली आमकां हें ऑब्जेक्शन खंयच्यान येयलें काय म्हणून. सो हे ऑब्जेक्शन आसलें ते आमचेर नासलें, हे दुसरे खंयचे तरी पॉलिटिकल पार्टी आसली, गोंयचीच पॉलिटिकल पार्टी, तेंच्यांनी रेजिस्ट्रेशनाक घातलां तें ऑब्जेक्शन आमकां येयलें.
खरें म्हटल्यार ते आमकां येवपाक नाकासले आनी तेवूय हांवें तांकां विचारलें ते म्हणून की तें ऑब्जेक्शन तुमचें ब्लंडर जाला म्हणून तो मिसमॅचिंग जाला तेका लागून तें लेटर आमकां येयलें म्हणून फक्त तुमी ती क्लियरन्स दिया म्हणून तेजेय आमी क्लियरन्स ऑलरेडी दिल्लें आसा सो तो म्हणटा की वन्स द क्लियरन्स जालें म्हणटको तें क्लियर जालें म्हणून सो आयज अशें चालू आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर टार्गेट करपाक कितेंय फेक प्रोपेगेंडा चालू करता आतां पासून कोणानूय आरटीआय घालून पळोवंक शकता की खरें डॉक्युमेंटेशन खंय पावलां कितें पावलां तें आनी तुमी क्लियरन्स घेवपाक शकता कित्याक ऑलरेडी आत्तां म्हाका कॉल येवन त्याच टायमार हांव तुमकां जाय ना तो नंबरूय सांगूंक शकता जो इश्यूचो आसा तो तेजेर तेंच्यांनी ऑलरेडी क्लियरन्स केल्ले आसा आनी हेज्या फुडेंय खूब जातली अशी फेक प्रोपेगेंडा आनी फुडेंय ते नाका जाल्लें सांगपाक सोदतले मागता गोंयकारां कडेन तुमचे आमचे गोंयकार आसा तेंच्यांनी लक्षांत घेवपाचें ना कित्याक हे आयज भियाल्ले आसा प्रत्येक जो अगेन्स्ट जो गोंयकारांचे अगेन्स्ट जो एंटी गोंयकारांचेर वावुरता सद्याक कित्याक गोंयकारांचो जो सरकार आसा तो फॉर्म करपाक नाका म्हणून कित्याक तांकां खंय ना खंय एप्लिकेशन आसा दुसरे पॉलिटिकल पार्टीचो जो आनी खंयच्यान एप्लिकेशन आसा ताका लागून हे वावुरता गोंयाक लागून वावरना गोंय एकटे हाडपाक लागून वावरना हांव मागता गोंयकारां कडेन की तुमी हेंच्या जे फेक प्रोपेगेंडा आसा तितून येवचे न्हू आनी जे गोंयकारांचो जो हक्क आसा ताका राखपाक लागून एक बिलीव करचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर जो पावर्ड बाय GSRP आसा तेचेर बिलीव करचो आनी आमी ह्या स्टेप आसा स्टेप बाय स्टेप आमी फुडें या खंयची पॉलिटिकल पार्टी दुसरी पॉलिटिकल पार्टी आसा ती गोंयचो स्वाभिमान पार्टी म्हणून ती तेंच्यांनी घातलेली गोंयच्या आवाजांत दिसता म्हाका ती तेंच्यांनी नांव चेंज केल्लें तुमकां जाय जाल्यार हांव त्या लेटरा पासून तुमकां आउट करूंक शकता नॉट अ प्रॉब्लम कित्याक ऑलरेडी तेंच्यांनी आमकां घातलें कित्याक खूब जाण ते एवरी टायम डावटफूल नेचरान आमकां हें करता आमकां जाय जाल्यार आमी ते सोशल मिडियाचेर जावं तुमकां प्रेस मिडिया माध्यमांतल्यान ते लेटर तुमकां दिवंक शकता लेटर म्हटल्यार तो इनवर्ड स्टार्टींग आता तेच आता हियरिंग जाले पळय आयज जे हियरिंग असले ते हियरिंग पार्टी आमचे क्लियरेशनाचे जे क्लॅरिफिकेशन तांकां दिवपाक जाय इंटरव्यू आसता तो प्रोसेस सो म्हाका दिसता तो प्रोसेसाच्या थ्रू आयज जो कॉल जाला फोन कॉल कित्याक पयलीं ते आपयताले कोविडाच्या पयलीं आनी आपोवन ते थंय दिल्ली वचून ते इंटरव्यूज जाताले आतां ते ऑन फोन कॉल ते इंटरव्यूज घेता सो ते आतां ऑलरेडी कंडक्ट जाल्ली आसा सो आतां जो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर्ड जावपाचो प्रोसेस आहा तो फुडें वयतलो पूण आमी लोकांक सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी हे जे इलेक्शन आसा रेव्होल्युशनरी गोवन जरी आमची रजिस्टर जाली आयज जावं फाल्यां जावं नाल्यार परवा जावं नाल्यार केन्नाय जावं आमी त्या पॉलिटिकल पार्टीच्या नांवाचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें ना कित्याक आमी आयज इनासियो सर आनी तांकां GSRPचे जे ऑफिस बेरर्स आसले तांकां उतर दिला तेंच्यांनी आमकां उतर दिलां आमच्या वांगडा रावतले म्हणून आमी तांकां उतर दिलां आमी तेंच्या वांगडा रावतले म्हणून सो जे एक इलेक्शन आमी कंटेस्ट करतले 2022 हे आमी आमचे उतर पावटले जसो तेंच्यांनी आमचेर विश्वास दवरलो तसो तेंचो विश्वास आमी ब्रेक करपाक दिवचे ना आनी जे आमी लोकां फुड्यान ते डिक्लेअर केल्ले की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावर्ड बाय GSRPच्या नांवार आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले सो 2022 जे इलेक्शन आसतले ते 2022 इलेक्शन GSRP ह्या पॉलिटिकल पार्टीच्या नांवारूच आसतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर जाली ना जाली डजंट मॅटर मनोज आनीक एक क्वेश्चन आसा समज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर्ड जाली आनी ह्या सायडीक GSRPचेर आमचे कॅन्डिडेट बसले तितूंक आमचे ऑफिस बेरर तितून दिल्ले आसा फाल्यां समज तेणी एज पर लॉ तुमी तेच पार्टीचेर कॉन्टेस्ट रावपाक जाय अशें कितें जालें जाल्यार ना आतां कशें आसा आमचे जे भुरगे थंय रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पार्टीन आसा फाल्यां जर आमचे थंय ऑफिस बेरर्स आसा सगळे आसा फाल्यां एकदां पार्टी आयता फक्त आमचें एप्लिकेशन गेलां वी आर नॉट येट रजिस्टर्ड एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सो जेन्ना आमी पार्टी म्हणून रजिस्टर जातले तेन्ना जे ते कमिटीन भुरगे आसतले जे भुरगे हांगा मेंबर्स म्हणून आसा नाल्यार कॅन्डिडेट म्हणून आसतले ते सगळे भुरगे रिजायन जातले कित्याक एकटो मनीस 2 पॉलिटिकल पार्टीन आसपाक शकना ऑफिस बेरर सो ते भुरगे जे आसतले ते सगळे रिजायन जातले आनी ह्या पॉलिटिकल पार्टीन ते ऑलरेडी मेंबर्स जाल्ले आसा आनी थंय मेंबर्स अजून ते ना बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी येट जेन्ना जातले तेन्ना थंयसर रेजिग्नेशन पडटलें थँक्यू सो मच